गुडे शिवलकार घालतले जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचेर बहिष्कार. उदक दिना जाल्यार मतांय दिवचे नात. इत्सूक उमेदवारांक थळाव्यांची शिटकावणी. कागाळी नोंदोवन आंदोलनां करून थकला लोक. आता वेंचणुका वेळार राजकारण्यांक शिकयतले बुद्ध. गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताचेरय अंदू कोरोनाचे सावट. बहुतेक भावीक जाले ऑनलायन मिसांत वांटेकार. गोंयचे 60वे मुक्ती वर्स मनोवपाच्या मुडात गोंय सरकार. जाल्यार बाळ्ळीचो मुक्ती झुजारी सांगता सरकारान घेवंक ना म्हाजी नोंद. 86 वर्सां पिरायेच्या पांडुरंग रामा नायकान उक्तायल्या खंत. गोवा 365च्या खबरां चित्रात येवकार. हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. पिवपाक उदक ना जाल्यार तुमकां मतां ना अशें फुडाऱ्यांक सांगपाचे दीस उरल्यात. हय गुडे शिवलकारांनी जिल्लो पंचायत उमेदवारांक तशी शिटकावणी दिल्या. तेका कारणय तशें पेजात आसा. कितलीशींच वर्सां जालीं तांचो उदकाचो प्रश्न कोणेच सोडोवंक ना. कुशीक दर्या आसा देखून बांयनी येता तें खारें उदक. म्हणटकच नळांतल्या उदकाचेर निंबून रावचें पडलें आनी तेवूय वेळार मेळना. देखून अशी शिटकावणी दिवचीच पडली. पळयत आमचो खाशेलो रिपोर्ट. सगळे जाणांनी निर्णय घेतलो आसा की आमकां न्याय जर मेळना जाल्यार आमी येणारे इलेक्शन बॉयकॉट करतले. सगळे आमी हात वयर घेतले. उदका खातीर सगळें कितें करपाचें तें केलें. जेंकां मेळपाक जाय तेंकांय वचोन मेळ्ळें. मोर्चा काडले, आंदोलनां केलीं, सगळ्यांनी आश्वासनां दिलीं, पूण निमणें खंयचे कडेन कांयच ना. उदका खातीर वळवळे काडप शिवलकारांच्या नशिबात आसा काय तांचो प्रश्न. आयकात तांकां. कितलोच वर्स जाली उदीक ना म्हणून त्यान पयलीं सुद्दां नासलेले आनी आतां हे व्हडले कोरोनाचे हे महामारीचे दुयेंस येयल्ले आसा. ते पर्यंत आमकां न्हू लोकांगेर वयचें पडटा उदक. आनी सीएम सांगता कितें हे करूं नाका तें करूं नाका. मास्कां बांदल्या 200 रुपया फायन. जाल्यार आमी उदकाक लागून कितें करपाचें. उदक सोडिना आमकां. कितलो तरी तेंप जाल्यार उदीक सोडिना. आयज सोडटा, फाल्यां सोडटा, तो येता, फाल्यां 2 दिसांनी सोडटा. म्हणजे कितके तरी दीस जाले. आमकां तर जो पर्यंत आमी तुमी उदीक सोडिना तो पर्यंत आमी खंयचेच इलेक्शन करची ना. खंयचेच करचें ना इलेक्शन. हांव हांगा गुड्यांत लग्न जावन येयल्यार थंयसून हांगा उदकाचो त्रास जाता. आतां 15 वर्सां जालीं म्हाका लग्नाक. हांव पळयता की सगळी बायलांक इतले त्रास जाता की आमची जाणटी बांयो आहा त्यो मोणये घेवन उदकाक घेवन वयतात. लोकांच्या दारांनी वयतात. लोकांचे इतले हाल जाता की उदकाक अशी तळमळटा. तेन्ना हांव मागता की तुमी कितें तरी एक्शन घेवपाची. तुमी जर एक्शन घेयना जाल्यार आमचो आख्खो गांवांनी डिसिजन घेतला की आमी इलेक्शन बॉयकॉट करतली. ह्या फुड्यान कितलींच वर्सां जालीं उदकाचो प्रॉब्लेम चलता. म्हाका दिसता जवळ जवळ म्हाकाच जाली आतां 40-45 वर्सां आनी हांव कितलेच ह्या उदकाक लागून फेस करता. कितलेच आमी PWDचेर आमी मोर्चा आयले, परतून एप्लिकेशनां दिवन पयलीं. आनी लेटस्ट आमच्या ह्या गांवांत एक लायन पास जावन येयल्ली. स्पेशल लायन अशी आसली की टाकयेकसून डायरेक्ट फुड्या गांवांत ही लायन आसली. आनी ती लायन खंय तरी कित्याक कामाक लागून अडचण उरल्या हांव नको, पूण एक गव्हर्मेंटा कडेन मागता, खास करून मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आनी PWD मिनिस्टरा कडेन मागता की ही फायल आमची जी आसा हे गांवांत परिस्थिती अशी आसा 3, 4, 2 लोक उदक भरता जागरणां करून आनी लोक जाणटे कशे उबे आसा पळयात. आनी ह्या लोकांची अशी परिस्थिती जाल्ली आसा खरेंच तेंचे हाल पळोवन नजो. आमी गांवांत सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा. हांवें एकट्यान ठरोवंक ना, गांव सगळो म्हणटा की येणारें जे झडपी इलेक्शन आसा हेच्या पयलीं आमकां न्याय दियात. आमी ह्या आयतार दीस कितें तें फायनल डिसिजन घेवंक सोदता की आमकां कोण तरी तुमी एक ऑफिसर जावं कोणी तरी नेमा ह्या गांवाक लागून स्पेशल. आनी आमकां कितें प्रॉब्लम आहा तो तुमी सर्च करा, तुमी सोदून काडात. नाजाल्यार गांव सगळो म्हणटा की आमी येणारें जे इलेक्शन आसा झडपीचे ते सगळे आमी बॉयकॉट करपाचो विचार केल्लो आसा. उदीक येता जाल्यार थोड्यांक बाड्यांक बेग्यान येता उदीक. आमकां येता रातचे 2, 3. हांवूच 2 फावटी फाटल्यान पडली. मागीर चेडो म्हणूंक लागला सुनो इतके आहा चेडे इतके आहा, तूं तर थंय पडोन मरशी. लोक म्हणटलो कितें की तेंची आवय पडोन थंय मेली तेन्ना तूं उदीक भरूंक उठो नाका आनी तूं थंय पडोय नाका. 2 म्हाका व्हडले सुनेन उफडले भायर ती येयली पळय तेन्ना. कोणाक म्हणून उलो करतले न्हिदेच्या टायमार.
हांव आतां उदकाक उठाना आतां आमची मदली सुना ती कोणायले 2 कळशे उदीक वचोन घेवन येता. म्हाज्यान उदीक व्हरना तो म्हाका चलताना खंय असो मारता आनी उदीक कितें व्हरतली सांग मातशें. आतां बांयक मोटर घातला म्हणून तें उदीक इल्लें मेळटा जाल्यार म्हाका उदीक काडटलें जाल्यार ताकद ना बाबा. कपडे पासून उमळटलें जाल्यार ताकद ना. वॉशिंग मिशिनान घालून आदी फातरीन उमळटाली त्या वाड्याकसून उदीक काडटाली. संदाच्या बायचे सुद्धा उदीक काढले मोरजेचें उदीक काडटाली शिवलचें उदीक काडटाली. तेन्ना कांय जालें ना. फुडें आतां हें जाता. कितली वर्सां जाली उदक ना ह्या उदीक म्हाका दिसता म्हाज्याच लग्नाक जाली आतां 40-50 वर्सां. तोपर्यंत त्याच्या पयलीं केन्ना आनीक आसलो कोण जाणा. हांगर तुजो स्थायीक जो ह्या पंच मेंबर आहा तो कितें पंचांनी कांयच कोणीनूच केलें ना. मंत्र्यान करूंक ना पंचांनी कोण सांगतो ना त्या रस्त्यांक पासून पाड पडल्या ती बरें केलें आमी. शिवणचे सुद्धा उदीक काढल्या. ह्याच गांवांची आनी ह्याच गांवान आसा आयकलाय तोपर्यंत पळयता. पूण अजून कितें एक्शन जायना. कांयच ना. कितले जाणांक सांगले कितके कडेन कोळशे हाडले कोळसुले हाडले फोटो काडून काडून वता. कितें करूचे ते फोटो आमच्या व्हडल्या लोकांक दिसोवच्याक जाय. जायना उदकाचे. गोवा 365 खातीर शिवोलेच्यान संदीप कामुलकार. पेडण्या सावन बुलेट मोटरसायकल फारावपी कोल्हापूरच्या 2 जाणांक पेडणे पुलिसांनी अटक केल्या. 14 सप्टेंबराक हे विशीं कागाळ दाखल केल्ली. उपरांत पुलीस चोरांचे मागार आसले. घराभायर पार्क करून दवरलेली मोटरसायकल फारायल्ल्याची कागाळ पेडणे पुलिशेंत नोंद जाल्ली. पेडणे सावन बुलेट मोटरसायकल फारोवपी कोल्हापूरच्या 2 जाणांक पेडणे पुलिसांनी अटक केल्या. 14 सप्टेंबराक ह्या विशीं कागाळ केल्ली. उपरांत पुलीस चोरांच्या मागार आसले. घराभायर पार्क करून दवरलेली मोटरसायकल फारायल्याची कागाळ पेडणे पुलिशेंत नोंद जाल्ली. CCTV फुटेज आनी इलेक्ट्रॉनिक मोबायल सर्व्हिसाचो वापर करून पुलिसांनी चोरांक धरले. संग्राम सुनील हजारे आनी निरंजन मोहन आवटे ह्या 2 दुबावितांक पुलिसांनी अटक केल्या. हे 2 जाण हातकणंगले कोल्हापूरचे. चोरयेक गेल्ली मोटरसायकल पुलिशेन ताब्यात घेतल्या. पुलीस निरीक्षक जिवबा दळवीच्या मुखेलपणाखाला ESI नानू ठाकूर, कॉन्स्टेबल गुरदास मांद्रेकर, देविदास माळकर, अनिश कुमार पोके आणि देविदास शिरोडकरान ही कारवाय केल्या. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. उबर हे दुचाकी सेवेन गोंयांत मोटरसायकल पायलट म्हूण भाडी मारपाक विरोध जाला. अखिल गोंय मोटरसायकल पायलट संघटनेन हो विरोध केला. मडगांव वाठारांत उबरान लोकांक पावोवपाची सेवा सुरू केल्ल्याचे कळ्ळ्या बरोबर संघटनेन तेका हरकत घेतली. हरकत घेवनूय भाडी मारपाक लागले जाल्यार पार्सल सर्व्हिस सुद्धा बंद उडयतले अशी शिटकावणी ह्या संघटनेन उबराक दिल्या. उबर हे दुचाकी सेवेन गोंयांत मोटरसायकल पायलट म्हूण भाडी मारपाक अखिल गोंय मोटरसायकल पायलट संघटनेन विरोध केला. मडगांव वाठारांत उबरान लोकांक पावोवपाची सेवा सुरू केल्ल्याचे कळ्ळ्या बरोबर संघटनेन ताका हरकत घेतल्या. हरकत घेवनूय भाडी मारपाक लागले जाल्यार पार्सल सर्व्हिस लेगीत बंद उडयतले अशी शिटकावणी ह्या संघटनेन उबराक दिल्या. अखिल गोंय मोटरसायकल पायलट संघटनेन आल्तीन पणजेच्या मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार बिरेस्तार वचून मुख्यमंत्र्याक ते विशींचे निवेदन सादर केलें. तातूंत तांणी पायलटांचे साबार प्रश्न मांडल्यात आनी ते बेगोबेग सोडोवपाची मागणी केल्या. त्या उपरांत ह्या संघटनेचो अध्यक्ष सुरेश ठाकूर मिडिया कडेन उलयलो. उबरच्या पायलटाच्या विरोधात फातोड्डे पुलिशेंत तांणी कागाळ नोंदयली. भाडी मारचे बदल फक्त पार्सल सेवाच दितले म्हूण पुलिशेंत तांचे कडल्यान बरोवणे घेतले. पळयात. एक्चुअली ती उबर जी आहा पळय ती पार्सल सर्वीस म्हणून ती स्टार्ट जाल्ली आसा. आतां ती कशी स्टार्ट जाल्या कोणी ताका परमिशन दिलें कितें जालें तें आमकां खबर ना. अशें एक्चुअली खबर ना. कंप्लेन थोडे कडेन करून आनी तेचेर लास्ट हांव गेल्या 4 तारखेर आमची मिटींग जाल्ली आशिल्ली मडगांव. थंय त्या हाका तो उबराक आसलो पळय तो जो हें करतालो आपल्या कस्टमर व्हरपाक गेल्लो ताका आपोवन म्हणजे थंय ते मिटींग हांव ती मिटींग ओपन दवरली ती मोती दोंगराची दवरली मिटींग. आनी थंय आमी ठरावीक लोक आसता जे कमिटी जे आसता ब्लॉक कमिटी तांकां आपयलें ते डिस्कस करपाक. जाल्यार थंय जवळ जवळ 70-80 पायलट जमा जाले आनी म्हाजी वाट पळयता हांव तेन्ना कोंकळे आसलो. तर येयलो आनी तो पळयता सगळे लोक भरला पायलट थंय भरल्या सगळे. आनी म्हणलें कितें जालां तर म्हणपाक उबर म्हणून एक हें जाल्या आनी ते भाडी मारपाक लागल्या. आतां भाडी मारपाक तांकां परमिशन ना न्हू.
जशी रेंट बायक सुद्दां आहा पळय ताका भाडी मारपाक परमिशन ना. रेंट बायक स्वता करून भोंवपाची ती. तशीच उबर जी आहा पार्सल जर तेणी कोणाक गव्हर्मेंटान जर ताका परमिशन दिल्लें आसा जाल्यार ती हे फक्त पार्सल सर्वीस हें करपाची, दिवपाची, हाडपाची. ते भाडी मारता कारणान मागीर थंय आमचे जे लोक जमलेले तेणी एकट्याक फोन करून आपयलो, जो कोण हें करता पळय सर्वीस दिता आपयलो आनी ताका विचारलें तूं कितें करता? तर आपूण भाडी मारता. तुका भाडी मारपाक कोणी सांगलें? तुका भाडी मारपाक कोणी रायट दिलें? ना तर आमच्या कंपनीन आमकां सांगलां तुवें भाडी सुद्दां मारूं येता. मागीर ताका आपोवन घेतलो जाल्यार तो एक्टिवा, पोन्नी अशी एक्टिवा खटारो कसो तो घेवन येयला. मागीर आमी परत ताका हें केलो आनी पुलीस स्टेशनाक फोन केलो. मागीर ते पडटा हेका फातोर्डा पुलीस स्टेशन पडटा, हय फातोर्डा पुलिसांनी फोन केलो. मागीर ती गाडी येयली. गाडी येयल्यार मागीर एक डॉक्टर पुलीस येयले. एकट्यान मागीर ती स्कुटर घेतली आनी तांकां आमी सगळे मागीर ते पुलीस स्टेशनार गेले आनी थंय तेंच्या कडल्यान अंडरटेकींग घेतलां की पार्सल सर्वीस जर आसा जाल्यार ती पार्सल सर्विसूच करा तुमी. भाडी जर मारशात जाल्यार आमी हेच्या फुडें जे आहा पळय ते पार्सल सर्वीस सुद्दां आहा पळय ती बंद करपाक आमी फुडें आतां स्टेप घेतले. आमकां आमची जे स्किमी ज्यो काही आसात त्यो थोड्यो बंद आसात. आणि म्हणजे मंथली फायनान्स एसिस्टंट जी आमची आसली, मासिक अर्थसहाय्य जी म्हयन्याक 2000 मेळटाली 50 वर्सां जाल्ल्या पायलटांक, ती एक स्कीम सद्या स्थगीत आसा. दुसरें म्हणजे रिप्लेसमेंट स्कीम आमची जी वाहन 2 व्हिलर 3 व्हिलर 4 व्हिलर ही स्कीम जी आहा पळय सबसिडी, ती स्कीम बंद आसल्या कारणान. आणि दुसरें कितें जालां आतां काही लोकांनी गाडयो घेतल्या, सबसिडीच्यो गाडयो ज्यो आहा पळय त्यो RTO डिपार्टमेंटाची स्कीम ती गव्हर्मेंटाची आणि EDC फायनान्स करता, ताका लोन फायनान्स करता. म्हणून आतां 2 वर्सां पासून जाल्ल्या थोड्यांच्यो गाडयो घेतल्या पूण तेंचे अजून तो पेमेंट जो आहा तो EDC सुद्दां आहा पळय तोय जावंक ना. तो एक प्रॉब्लेम आसा. गोवा 365 खातीर श्याम च्यारी. आमचे सरकार गोंयचें 60वें मुक्ती वर्स मनोवपाच्या मुडांत आसा आनी त्याच वेळार आपले तरणाटे पिरायेचेर गोंय मुक्ती खातीर जिवाचें रान केल्ल्या एका 86 वर्सां पिरायेच्या झुजाऱ्याक म्हाजी नोंद घेयात रे अशें सरकाराक सांगचें पडलां. पुराय कूड थरथरपी एका झुजाऱ्याचें हें निमणें मागणी आसूं येता. हय, जिणेचे अस्तमतेकडे पावलेल्या बाळीच्या पांडुरंग रामा नायकान सरकारा कडेन तशी खंत उक्तायल्या. गोंय अंदू आपले 60वें मुक्ती वर्स मनोवपाचें आसा. ते निमतान मुक्ती झुजाचो इतिहास भारतभर पावोवपाच्या हेतान प्रमोद सावंत सरकारान केंद्रा कडल्यान 100 कोटी मागल्यात. कोरोनाच्या काळातय दबाज्यात कार्यावळी जावपाच्यो आसात जाल्यार त्याच समयार बाळ्ळीचो स्वातंत्र्य सैनीक आपली व्यथा मांडटा. तो म्हणटा आपणे वावर केल्ल्याचे स्वातंत्र्य सैनीक संघटने कडेन पुरावे आसात. भारत सरकाराक चीट बरोवन जायती वर्सां जाली. सरकारान सगळ्यांच्या वावराची दखल घेतली पूण आपली अजून नोंदच घेवंक ना. आयकात ताका. आम्ही जे प्रकार मुक्ती केला त्याने भरपूर केलं की आम्ही दोन प्रभाकर हो एक काजूतलो प्रभाकर जीव फळदेसाय तो एक, पोंडू फट्टे तो एक, अशें करून आमी हो बाबूसो सदाशिव, बाबूसो कुरेकर हो सदाशिव, अशें करून आमी हे कडेन जावन आमी कार्य केलेली आहा. खंय कितें आसा खंय अमके कडेन आसा, अमके कितें करतले अमके कडेन हें मुखार, अशें करून आमी तेची भरपूर काम केलां. बावटे 4 रस्त्याचे चिटे बावटे लायल्यात, जय हिंद म्हणून बावटे लायले कडेन आसात. अशें करून आमी कितलीशी ती काम केले कडेन आहा. दुसरें हांवें हातूंक मडगांवां रवीन भवन तातूंत हें केले कडेन आसा, तेजे म्हाका हें दिल्ले कडेन आसा. अशें करून हांवें भरपूर काम केले कडेन आसा. आज पर्यंत फ्रीडम फायटर म्हणून तुजें नांव ना? नांव म्हणजे सगळें आसा पूण म्हागेलें रजिस्टर केलें ना. इतकें रजिस्टर जालें ना म्हणपा म्हाका म्हणपा तशें करून हांव म्हणजे हेजे फुडें हांव कितले पावटी गेलो कोणा फुडें केक रमाकांत केकरी ते म्हणपा तुगे म्हणपा सगळें म्हणपा आपल्या दोळ्या कडेन आसा म्हणपा तुवें काम केलें तितलें दोळ्या कडेन आसा पूण म्हणपा लागलो अशें करता तशें करता पूण म्हणपा तें दिल्ली धाडटा आनी खंय धाडटा हें करता तें करता अशें म्हणपा लागलो. दुसरो होतो आमकां तो खासदार सावयकार तेजेर पेपर दिल्ले कडेन आसा हांवें. तो म्हणपा आपूण म्हणपा दिले धाडून ते म्हणपा सगळें म्हणपा तुमगे सॉल्व करून दिता. म्हणजे काही ना अजून पर्यंत काही ना. हांव वाट पळयता काम करना जाल्यार ते आतां हें करता पेशंट घेता आनी खातात. सुशेगाद हें करता हेवट्या मिरयतात आनी आमी स्वता केली त्या मनशा पळय धक मारता हांगा. काम करपी तुमी? हय अशें आमी खूब काम केलां, भरपूर काम केलें. इस्कॉला हे इस्कॉला वचून आमी पुर्तुगेज इस्कॉल शिकापूय तितून वचून तेची ग्रास फोडप तिळसांज वचून. फातिमा सायबीण आली ती काडपाक गेले आमी, ती काडयले. खंय कितें आहा आमकां जावपा जाय तें जावपा जाय. आमगे स्वतंत्र गोवा स्वतंत्र जावंक जाय अशें हें तुमची ध्येय आसलें? हय ध्येय आहा जावंक जाय अशें म्हणपा आमी सगळें येवजन झगडले. पूण आजूनय सरकारान तुका मान्यता दिली ना.
सरकारान काय केलां दिता आतां परिकाराक हांगा आहलो दिल्ली गेलो स्वता संरक्षण मंत्री म्हणून जाल्लो तेन्ना तेका थंय हें धाडलें लेटर धाडलें नरेंद्र मोदी तेकाच लेटर धाडलें तर तेणें म्हणपाक तुगेलें गोवा सरकारान दिवपाचें करपाचें आनीक परिकारान म्हाका थंयच्यान लेटर धाडलें खंय दिल्लीचो तूं म्हणपाक गोवा सेंटर म्हणटा रावत आनी थंय म्हणपाक करून घे तेणी करपाचें तें म्हाजेर हें आसा लेटर आसा ते आतां हेका लायला कितें म्हणून खबर ना म्हण अजुनूय कांय जालें ना कांय जालें ना आतां कितें मागता तूं आतां म्हाका तुमचें आमगें जें पळय कितें काम केलें काय तेजें आमकां मोबायलार दिवचो म्हणजे आमकां एक भितर एंट्री करून घेवचें म्हणजे आमकां एक अभिमान आमी एक बाबा फ्रिडम फायटर स्वतंत्र म्हणजे गोवा स्वतंत्र केलो अशें झगडले आमी अशें आमकां एक अभिमान दिवचो आनी आमकां कितें मदत करची म्हणजे पेन्शन दिवूंक चालू करचें अशें लोकांक दिता तशेंच पेन्शन आमकां चालू करचें अशें न्हू जाल्यार कांय दिनासतना जें की सोडचें अशें म्हणपाक गोवा 365 खातीर बाळेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फक्त गोंयांतच न्हू जाल्यार संवसारभर फामाद पोरण्या गोंयची सेंट फ्रांसीस झेवियराची फेस्त अंदू कोरोनाचे सावळेंत मनोवचें पडलें. भोवतेक भाविकांनी ऑनलायन मिसाचो लाव घेतलो तरीकय बऱ्याच भाविकांनी व्हडल्या साहेबाच्या दर्शनाक पोरण्या गोंया गर्दी केल्ली. फकत गोंयांतूच न्हू जाल्यार संवसारभर फामाद आशिल्लें पोरण्या गोंयचें सेंट फ्रांसीस झेवियराचें फेस्त अंदू कोरोनाचे सावळेंत मनोवचें पडलें. भोवतेक भाविकांनी ऑनलायन मिसाचो लाव घेतलो तरीकय बरेच भाविकांनी व्हडल्या साहेबाच्या दर्शनाक पोरण्या गोंयाक गर्दी केल्ली. सेंट फ्रांसीस झेवियर संवसाराक अंतरले उपरांत तैशान गुयेंगडॉंगच्या शांग चुआन जुंव्यार ताचे कुडीचें दफन केल्लें. ह्या जुंव्या वयल्यान ताची कूड फेब्रुवारी 1553 काडून व्हेल्ली आनी त्या उपरांत पोर्तुगीज मलाक्काची सेंट पॉल चर्चीत ताचे कुडीचें त्याच वर्सा 22 मार्चाक तात्पुरतें दफन केल्लें. त्या उपरांत 11 डिसेंबर 1553 ह्या दिसा ताची कूड गोंयांत हाडली. 2 डिसेंबर 1637 ह्या दिसा काश्यावांत घालून दवरलेली ही कूड अजून मेरेन बेसिलिका ऑफ बॉम जिजसांत पळोवपाक मेळटा. It's our bounden duty to stand for the values of the gospel. Wherever they are promoted, to support them. Wherever they are endangered, to raise our prophetic voice against them. As we thank God for the precious gift of St. Francis Xavier, whom we call with great love Goinso Sahib, may the life and example of St. Francis Xavier inspire us all to be joyful and courageous witnesses of Jesus at all times and in all places. San Francis Xavier, ora cura, radni samcha. गोवा 365 ब्युरो. बिरेस्तार सावन फुडले 5 दीस गोंयचें वातावरण निवळ आसतलें. चडांत चड तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान वाड जावं येता. मळब दमट आसूं येता. तशेंच चडांत चड 33 डिग्री जाल्यार उणेंत उणें तापमान 22 ते 23 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार आसूं येता. गोंयच्या वातावरणात तितलोसो बदल जाल्ल्याचें दिसून येवंक ना. उण्या तापमानातूय व्हडलोसो बदल जावंक ना. उणें तापमान सामान्यताये परस उणें आशिल्लें. पणजेत 19.8 डिग्री सेल्सियस उण्या तापमानाची नोंद जाली. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.